संतोष पुरीत काळजा आणि मोगा बरीत एकवटान भक्ती आमी सोयऱ्या भितर देवाच्या मंदिरान सुंदर तो पाते मोजे नावे सगी मेळटात थंयसर हावासान सोनातांचे मोरेकार जेजूचे देवूतय आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागतां तें मेळटलें संतोष पुरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सोयऱ्या भितर देवाच्या मंदिरान. आयची मिसां क्लोविन डिसोजा इगर्ज्यो वाडो जोसेफ आनी कुटुंब बेंगळूर पीटर हलबुकच्या आत्म्यागती मिस्तिता शांती हलबुकर गुरपूर जेराल्ड लीना डिकुनाच्या आत्म्यागती मिस्तिता शामिन डिकुना गुरपूर जॉस्विन फिलेरियो मोडंत्यार पवित्र डिसोजा विजयडका प्रकाश डिसोजा मानेला थॉमस तावरो गुरपूर विक्टर लोबो हागरार हेनरी लोबो आत्म्यागती मिस्तिता ऑस्टिन लोबो फजीर प्रकाश थॉरस आनी कुटुंब पुत्तूर लिओ डिसोजा हामेंबळ हापोलिन वाज आग्रार ग्रेशन कार्लो आग्रार रोजी ठीना लोबो जयपूर स्टीवन लोबो जयपूर जेकब लोबो जयपूर नेहा थॉरस पुत्तूर रोनाल्ड रॉड्रिगस वलेन्सिया देवम्मा आनी कुटुंब जयपुरा विल्मा वेगस जयपूर ज्योति एस चिकमंगळूर मारिया क्रास्ता आनी कुटुंब निर्मार्गा मॉली बॅप्टिस्ट आनी कुटुंब हड्ड्यार पदाव मेलकम डिकोना बेंदूर रॉयन आनी शांती पायस वालेन्सिया बॅप्टिस्ट फर्नांडीस आनी कुटुंब मोडिपू एंटनी डायस गोवा फ्लॅनी आनी फ्लान्सी डिसोजा पेरमानूरू मायकल आनी क्लारा डिसोजा पांडिगट्टा जोसेफ मोंतेरोच्या आत्म्यागती मिस्तिता क्लारा डिसोजा पांडिगट्टा मोंतू क्रास्ता फजीर हरीश आनी बेन्स मोंतेरो वरखाडी प्रवीण आनी रायज लोबो निरखांड सेवरीन लोबो फजीर ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी प्रतीक तरान मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत मोरी देवाची माता ही दाबाजीक परब नव्या वर्साच्या सुरवेर आमी आरंभ करता आसतना मोरी माई आमच्या सगळ्या जिविताच्या घडितांती हाजीर आसूं दी. काना नगराच्या लग्नात हाजीर आसली मोरी माय उणें पडलें भरती केल्ली आमची मोरी माय जेजू क्रुसार काडून आसतना बगलेक उबे रावली मोरी माय सगळें आमचें जिवीत ह्या वर्साचें अपुर्ब्याचें जावंक ती आमकां सांगात दिवून दी. आमच्या कश्टा दुखा वेळार जेजू कुरीस होवन येतना भेटोवन गेली मोरी माय आमचें सोमें आसूं दी रावूं दी. कुटुंबाच्या तेरसा वेळार तिका आमी उलो मारतना वायटांतलें विघ्नांतलें अवघडांतलें आपायांतलें निवारून दी म्हूण मोरयेची सासाय लाभोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना मोरयेची देख घेवंक कृपाई मागया. सांगात आमी म्हणया हांव फातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो वसुगुन्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून
वायट दारू आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगेन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया आमच्या सर गरजां खातीर नव्या वर्सा खातीर आमी सरेस्पाचो आशिर्वाद मागया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भाग्यवंत मोरयाचे अहंकारपण फळादी करून मनशा कुळा ससनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रचणार आमच्या मदें आयलो तर तिचे माया मोगाच्या विनवणेन हर एक मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळ्ळो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना गणन पुस्तकांतले वाचक सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळूं
सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोवकार. श्लोक. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परतळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घे. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. देवा सर जनांगा तुका वाकाणू. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सर परजा तुका वाकाणून सर्वेस्परा. परजा तुका वाकाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितीम ताच्या पांयां पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. सांत पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या वाचा. भावा भयणीनो, नेमलेलो काल भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्हय, बगार पोत. आनी पोत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोवकार. आदिमगा पोरत्यान आबाळ सबार्थरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. गोवळ्यांनी धांव धांवी वचून मरयेक, जुजेक आनी कावनेंत न्हिदायिल्ल्या बाळकाक तांणी देखलीं. बाळकाक पळयत तस ताच्या विशयान देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गोवळी सांगताले तें आयकल्लीं सगळां आजाप पावलीं. पूण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजान जागोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गोवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटीं गेले. सगळ्या देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडिल्लें. बाळकाक 8वो दीस भरतस ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी समूहाच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. सांज जुजेच्या
ह्या पूण थळार जुजेवासान दुस्माना खातीर मागोवंक दिंबी घाल्ल्या ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आज 9 वरास आराम करूंक निर्धार केल्ले निजाकी भागी जावन आसा. एक बऱ्या जाग्यार 9 वर्साचो पयलो दीस तुमी आराम केलो. ह्या संबंदी सरेस्पर तुमकां आशिर्वाद सोंदी. मोरी देव माताची परब आज आचरण करता. हे वरास विशेष रितीन मरयेचो पती जुजे हाच्या खातीर समर्पण दिल्लें वरास जावन आसा. एक आपुरबेसो बापूय म्हण ताका नांव वाडलें आसा. मोरये विशांत उल्लेख भक्त आनी तिचो उसार साबारगडे येता तरी जुजे आमच्या आतांच्या बापाय बरी परद्या फाटल्यान असो मनीस. भोव उण्या संदर्भार तसो पात्र पवित्र पुस्तकांत आसा. मोरयेन जाल्यार आपल्या सुम्यांची साकर तुज्या शब्दावर म्हणे जावं अशें उलयलें आसा मोरयेची उतरांत. पूण जुजे ताणें उलयलीं उतरां आयको मेळची बारी विरळ. हांवें म्हणचें जाल्यार आमच्या आतांच्या बापायांक जुजे एक जोगतो हिरो पात्रोणू आनी आदर्श जावन आसा. बापूय म्हणटाना पयलें आराम जावचें खाण जेवण दिसपडतो ग्रास आनी सगळी वावट आनी ताणें करचो तो वावर विशेश जावन आसा. रांदलें स्त्रियेन जेवण तयार केल्लें आवयन जाल्यार आमचे साबार दादले गांवांत परगांवांत उज्यांत पावसांत वा काही कल्पण्यांत वा काही गाद्यांत आपणोचो जीव झरोवन कुटुंबांतल्या मनशांचो जीव बळवंत केल्ले श्रेश्ठ आनी व्हड कस्ती स्वभावाचे आमचे दादले जावन आसात. काय एक तेंब थोड्या कडेन पिवूंक पुरो ती गल सोडया तें आमी धरचें नाका तें व्हडलें करचें नाका. पूण साबार गडे दादल्यांनी केल्लो तो वावट आनी त्याग आनी निस्वार्थ सेवा जुजे तावन तांणी प्रेरण घेतलें. पवित्र पुस्तकांत एक सन्मान करची रीत आसा वय जाल्यार ती जावन आसा जुजेक दिल्ली. गांवार चुनावण जाताना शॉल पांघरून फुलां दिवन आमच्या चुनायत मुखेल्यांक सन्मान करतात. नंतर आमच्या गांवार खंय अपुरब्याची शिक्षकां आसा जाल्यार तांकांय सन्मान करचें आमची रिवाज आसा. पूण पवित्र पुस्तकान सन्मान करचें जावन आसा एक सोबीत उतार तें जावन आसा नितीवंत मनीस. हें भोव थोड्यांक लागू जावचें. जुजेच्या वावरांत तो नितीवंत म्हळ्यार तो सुताराचें काम करून नाजूकयेन वावुरतलो मात्र न्ही कोणाच्याय पयशांक ताणें किसुळी घाल्ली ना. बगार तसो वावर देवाक मनशांक मानवून ताणें वावुरचें जावन आसा. जुजे लागीं हांव मेस्वाल्लो एक सांगात जावन आसा. साबारपटी आमच्या दादल्यांक तो गरज आसा तो जावन आसा ताचें सांगातपण. भोव सोबीत गजाल ताची. थंय ताणें जनन गणन करूंक आसतना त्या वेळार तिका कारा जाल्ली पतीन मोरयेकी तो
सांगाता घेवन वेता. थंय जेरुसलेमान पावतना थंयसर जागो ना, आसरो ना, बाळंतीक एक सुवात ना. हो मानेस्त बारी अपुरबायन थंयसर सांगात दिता. टॅम्पला येताना वा जेरुसलेमाच्या देवळाक येताना हो भावार्थाचो भारी एक भक्तिवंत मनीस, परिपे पावलो मनीस सांगाता आसा. आमचे थोडे दादले आसात ना म्हणना. हांवें पळयले एक जोडे आसा, तो आतां पती सरलो. आयतारा मिसा येतानाय सांगाता, मंगळारा सांतेक येतानाय ती दोगांय सांगाता, बुधवारा दीस कुळारा फेस्ता येतानाय ती दोगां सांगाता, शनिवारा दीस नित्य धर्माच्या नोवेना येतानाय सांगाता. वस्तू रुंबळटाना, मासले सुटी करतना, ना जाल्यार सांतेक वेताना सांगाता गेल्ली. स्त्री संघटनाचे मिटींग आसतनाय वय तिच्या सांगाता आसा. मिटिंगां वचना, पण बसता. भोवशा सबार दादल्यांक एक करूंक इल्ले कस्तांचे जावचो विशय हो सांगातपण दिवच्यांत वावुराच्या निमती कुटुंबांक दिसपडतो ग्रास दिवचे महान म्हूण लेखून सबार दादले स्त्रियांक सांगात दिवच्यांत, वेळ दिवच्यांत आनी तांकां तांचे सवे रावच्यांत ते चलवतात. तुमी जुजेचें एक पोर्ट्रेट काडचें जाल्यार गर्दनाच्या गोठ्यान पळया. एका रितीन बाळंतीक जाय जाल्ले मुळावे गरजोनात. कठीण दुर्बळकाय. आनी ह्या वेळार खंयच्याय दादल्याक एक भें जावचें, बरवसो सांडचें, निराश जावचें, तोंड बावचें एक साज. कित्याक तसली एक दुर्गत ह्या देवान विसून काडल्या व्यक्तीक मेळटा आसतना कोणाचें तोंड भावना, कोणाचें काळीज ल्हान जायना. पूण हो भावार्थाचो धीर, वीर अपुर्बेन थंयसर बगलेक रावता, धैर्य दिता, पुरपुरना, बेजाराय सांगना, उणेपण सांगना. देवा तुजे दोळे फुटल्यात गी अशेंय तो पुरपुरना. कितें देवाक बरें दिसलें. उत्पत्ती पुस्तकांत देवान सुर्योर आसतना, दोरयोर आसतना, भुमीर आसतना सगळें देवाक बरें दिसलें. हांगा गर्दनाच्या गोठ्यांनी देवा बरें दिसतल्यार होय म्हणटा, देवा तुका बरें दिसलें, म्हाकाय बरें दिसलें. भावार्थाचो मनीस म्हळ्यार एक दादलो म्हळ्यार हांगासर तो दाखोवन दिता. ताच्या की कस्तांची एक गजाल एक दादल्याक भारी कस्तांची गजाल. ती गर्भेस्तीन म्हणून स्विकार करूंक खंयच्या दादल्याक जायना. आमकां समजोणी आसा न्ही, आमकां लॅक करून गोत्ता 2 आनी 2 कुडचिल्या 4 म्हणून गोत्ता आमकां. ताका विज्ञानाचें गरज ना. ही स्त्री गर्भेस्त जाल्या, गांवचो लोक उलयता, ताजे इश्टी तशें म्हणटात. आनी ह्या वेळार पळय जुजेचें मोतीचो निर्धार, ताका येवची कोडसाण बेजाराय, हें सगळें मोदें तो नितीवंत म्हणून खंयसर परसळटा गे म्हळ्यार ह्या दुखा मदें सैती हांव तिका पाड नांव हाडिना. हांव तिचें नांव म्हज्या जिबेंत वायट म्हूण सांगिना, गुपीत सोडटा. हो मानेस्त अपुर्बेचो व्यक्ती तुमी गौरवानीत म्हणचे जाल्यार ह्या मनशाक. कित्याक हाच्या जिबेचेर त्या स्त्री विशयांत पाड उलोवंक, तिका वायट करूंक, तिणें तिचे तें घडल्या घडितांक प्रतिकार दिवंक हो मनीस मुखार सरना. देखून ताका नितीवंत म्हणचे, अपुर्बेचें म्हणचे. ह्या सगळ्या दुखां मदें आमी मेस्वज जाल्ले झुजतय
ताणें तें देव कितें सांगता ताका कबलात दिवचें. एक भारी बरो संगत. तुमी कोर्टायेचें पळया, जीव गेल्यारी सोडिना म्हणचे आसात आनी खऱ्यान खरें तशें हट्टा पडले मनशां सोडिना म्हूण बुद्ध शिकयता म्हूण. देवाचे उतार येवन दी, रेतरेचे उतार लाबोवन दी, बांजेलाचे उतार येवन दी, वस भावाला राज्य जा म्हूण आसों दी, कितेंय आसों दी, ना हट्टी म्हळ्यार हट्टी. फारा वेऱ्या बरी जावचे आसात. पूण जुजे देवाच्या उतरा मुखार आपणाच्या राजांव, आपणाची बगणां, आपणाचे चिंताप सगळें तो ल्हान करता, खालते करता. जुजेची वडविकाय पळयात तुमी. जुजेची वडविकाय ताचे लागीं पयशे आसले, ताचे लागीं आपुरब्याची ग्रेस्तकी आसली, ताचे लागीं धन दिरवें आसलें खाय्ये न्ही, पूण ताचे लागीं आसलें पळया मोरी आनी जेजू. मोरी आनी जेजू ताचे सवे नातलो जाल्यार जुजे कोण गी ताचें नांव उलो आसतें ना, ताच्या विशयांत उल्लेख आसतो ना, ताची मध्यस्थेच्या विशयांत खंयसरी खाणची येतना. कित्याक जुजेक मोरयेक, जेजूक आनी मोरयेक जुजन घेतल्या वरवीं तो अपुरबायेचो व्यक्ती जालो. दादले आमचे उण्या तांकां कामां गेल्या जावं पुरो, पूण गजाल कितें म्हळ्यार दादलो न्हू, तुमच्याय घरा जेजू आनी मोरी ही ना जाल्यार आमची मस्त काजारां, लाखां गटले पयशे खर्चून केल्लीं काजारां उरानात बाळवनान. कित्याक थंयसर जेजू ना, मोरी ना. जुसेन त्या जेजूक आनी मोरयेक सांबाळूंक, राखोवंक आनी तांकां ताच्या जिणेंत प्रामुख्यता दिवंक चड आनी चड प्रयत्न केले आनी तो जैतेवन जालो. बापायनो, तुमचे लागीं उपकार मागचें. तुमच्या कुटुंबांत तुमी एका तारवाचे मुखेली. तारू चलोवचो कॅप्टन तो सगळें पळयता, वळयता आनी निर्धार घेता. तुपान येता, मुखार थंय कडप आसा, नाजाल्यार व्हडलें आयस आसा, हें सगळें तारवाचो मुखेली तो तें व्हरोन पळोवन सारक्या वेळार निर्धार घेवंक शकता. जुजय देव ताका म्हणटा, उठ, काणगे तुज्या बाळकाक वस. राताराती विशेवाचो वेळ, पुरासनाचो वेळ, न्हिदेचो वेळ जुजे सुटसुडीत जाता. आनी त्या बाळाक घेवन, त्या स्त्रियेक घेवन तो देवाच्या उतरांक खालतीमान घालता. मनशाच्या शिकोवणेक न्ही, गांवार कितें लोक गुणगुणटा ताका न्ही, वा त्या कित्याक मनीस गांवार उलयतात ताच्या विशयांनी. बगार जुसे सरेस्पर देव कितें सांगता आयकता, मोतीन घेता आनी एक विश्वासी वावराड्या बरी तो वावरता. आज आमच्या मस्त घरांनी बापूय म्हणलें ते पयशे जोडटात ताका शाबासकी. आज आमचे मस्त दादले आमचे घर बरें केलां, अपुरबेचें केलां, तांकां अभिनंदन पाठयता. पूण दादल्यानो, तुमच्या घरा जेजू आनी मोरीक तुमी घेवन सारको निर्धार घेवंक बलमेय सारी नासतना सरेस्पर देवाचे उतार जुजेन आयकल्ल्या बरी, नियाळ केल्ल्या बरी, लोकांच्या खबरेक आनी लोकांच्या उलोवण्यांक, समाजाच्या त्या कितें साल समकणेक गण्य करिनासतना सरेस्पर देवाकच गुमान दिल्ल्या वरवीं आज तें घर उरलां, अपुरबेचें जालां, आमकां बागेवन कुटाम जालां. पयश्या वरवीं न्ही, बगार कडपाचेर बांदलें तें घर देवाच्या उतराचेर जुजेन नितीवंत मनशान अपुरबेन तें बांदून हाडलें. देखून आमच्या घरांत तें ना, हें ना, ती वस्तू ना, ही सौकर्य ना, हे अपुरबाय ना अशें आमी शीन उलयतना पयलीं आमी म्हणया आमच्या घरा मोरी आनी जेजू नातल्या वरवीं आमकां हें सगळें कोडसाण, दूख, बेजाराय
संकस्त विघ्ना देखून सगळे नवे वरास आमकां जावं दी जुजेन देवाक आयकल्ल्या बरी आयकोन निर्धार करून आमचें जिवीत अपुर्बेन एक वीर तांडेल्या बरी आमच्या जिविताचें तारू शोभीत साबीत व्हरूंक स्वामी आमकां फावो करून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. आमचो बोवाड सारया सतमंता देवाक सरपदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्यासपता सुम्या जो पवित्रत्म्य और गर्भे समावलो औंकार मरेता सलमालो पॉस प्रतकाने कसुसले ताका कुसार सुटलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवांसलो सर्गार सुटलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तें तांचव्यांची मेल्यांची मुंची करूं सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पतकांचे बक्षाने कुडीचे जिवंतपण सुस्तांचे जिवीत आमेन. आमी बसया. पानांको 120 आणि 8 128. आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण तुमी आतां मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या गेल्या पवित्र सभेच्या आदारात सदैव मनन केव. देवा आमच्या सर पदवेदारा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटा पावयताय. भाग्यवान देवा मातेची दाबाजी परब आनी आमी संतोशान संभ्रमता तिच्या विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूंच शेवटा पावय. तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवय आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्याचो बागेवंत हांवकार म्हळे सोबक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिन वसण्याचें गीत गावून तुजी खणवाळे आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर काळी मनशां कितल्या परमी तुजी दयाळाय. तुझे लानवी साखरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली. अशें सोडवंदार मनशाक आसो. तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सजीव आनी पवित्रपण जाता उदेती जावन असत्या पर्यंत तुका निर्मळ भेटून करच्या काशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी ह्या मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगा जावच्या तूं पवित्र कर ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जाल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारोतलें हें म्हज्या उडासा करा Bawarta segutu perigatuya. Sumya Jesu, Tuji Moran, Ami Samarabda, Tuji Punar, Jivan Bo, Ami Pargata, Tuja Inyan, Sumya Jesu, Ami Adreta. बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कस्ता मरणाचो ताच्या नंदरी पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्टी घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन आमकां मुरयेच्या तिसो पोती बगेवन झुजे तुज्या धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्षकसेंच्या आनी समेस भक्तां संगता तूं हिंसून काडल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो हांचे विणणचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाच्या आनी पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्यान तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक म्हणजे इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरल्या समेस्ता मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen.
हे सगळे नवे वरास आमकां कृपेचे आशिर्वादाचे दादोसक्याचे समृद्धेचे सोसणिकेचे जावन दी मोरये सवे बापा कुलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां दायलेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत ऐकतले आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी आमच्या खुशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सुमयांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मोगसो बक्षाणे सो गुर्त जावन जिवंत क्रिस्त शांती एकामेका वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी अहंकार मॅच उदारी मनीस जाल्लो हे 9 वरास आमकां फावो केल्लो जेजू क्रिस्त कृपेचे आशिर्वादाचे दादोसक्याचे वरां जावच्या खातीर आतां उंड्या रुपार आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता ही देवाची शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जीविताचो उस्वार संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैवीक मनान बोसो अद्वितान बागोसो एक माताचो मोजो जेजू गोळ्या बऱ्या दी तुजी
मागतुया. सरेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, बागेवन सदां अवकार मरियेक तुज्या पुताची आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासारता. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वसूंक सर्गींच्या जेवणान संतोषान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणी जिविताक उपकाराचें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी. आमेन. सरेश्वर तुमचे सोबय आसो. तुमचे सोबे आसो. देव सगळ्या देण्याची सर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं भरपूर आशिर्वादां दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. आमेन. तोच देव तुमची कामां सगळे तुमचें जिवीत शांतयेन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदां काण दिवं आनी ससनाच्या जिवितांत तुमकां शाबीत सोबीत पावो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवून आनी तुमचे सोबे सदां आसो. आमेन. 2021 नवें वर्स आज तावन आमी सुरवात करता. आमी हांगासर अशे सर्व याजाक हांगासर आयिल्ल्या सर्व सांजुदेवास बापाच्या भक्तिकांक नव्या वर्साचे शुभाशय आमी फाटयता. तुमकां सर्वांक स्वामी ह्या वर्सा ताचो मोगाचो सांगात दिवं, तुमकां बरी भलायकी दिवं, संतोष दिवं, समाधान दिवं आनी प्रत्येक जावं समृद्धी दिवं. हें जावन आसा आमचें मागणें तुमचे खातीर. हें सगळें नवें वर्स तुमकां ह्या कृपे देण्यानी स्वामी भरोवन दी. सांजुदेवास बापाच्या ह्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या आनी नवें वर्स आज सुरवात केल्या तुमकां सर्वांक आमी बरें मागता. आयच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन सलोनेलो मनादी बाब मायकल मस्क्रेनस खाटील पिरगजीचे विगार आनी सांगताचे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आपुरबायचो प्रसंग दिले जावन आसात. मनादी बाब गिलबर्ट सोजू बळकुंजे पिरगजीचे विगार. ह्या दोगांय याजकांक तुमच्या सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हूण सांगता. हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा दिसा ह्या पवित्र थळाक येवन आराधन मीस सरमांव हें सगळें भेटोवचें. आराधन कच्चें म्हळ्यार खंडीत तांकां व्हरतो संतोष. ह्या पवित्र थळाक येवन सोय तांकां संतोष आनी तांची सेवा घेवची आमी सर्व बागी. त्या खातीर ह्या वर्सा तांकां सर्व बरें मागता. तांच्या ह्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. Sanzudewas Papa, Oglabani Mantuka, Kurba Magondi Papa, Vignan Sandinaka, Jesus Okoro, Tushi Sarai, Sandesh Daso, Prasad Kelo. दय करून बसया. सांजुदेवास बापाच्या ह्या पवित्र तळाक आमी येवचें. देवान आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवच्याक आनी सांगत आसा आमची मागणी ते सवा सांजुदेवास बापा मरिफात देवा समोर दवरच्याक. फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी मागल्ली मागणी देवान आयकल्यान ती अर्गां दितात.
त्या जाणांक बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर हरगां दितात. 8 जाणांक बरें काम मेळ्ळां तांणी मागलो उपकार मेळ्ळा ती हरगां दितात. एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक हरगां दिता. दोगांक भुरग्यांचें देणें फोव जाल्ल्या खातीर हरगां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्लीं आशिर्वादां उगडास करया. सांजुजे वास बापा मारिफात देवाक हरगां दिवया. ते सवां दोगांचे पांय दूख गूण जावंक, एकल्याचें पेंकड दूख गूण जावंक, दोगांच्यो गांठी दूख गूण जावंक, एकल्याचो कान दूख गूण जावंक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक, तेगांचे ब्लड प्रेशर गूण जावंक, एकल्याची सिरांची पिडा गूण जावंक, एकल्याची खोंकली गूण जावंक, तेगांची तकली पडापड गूण जावंक, दोगांचो थायरॉयड गूण जावंक, दोगांचे डायबिटीस गूण जावंक, दोगांचें कॅन्सर पिडेतांव सुटका मेळोवंक, दोगांची काळजाची पिडा गूण जावंक, एकल्याक मुळवादच्या पिडेतांव सुटका मेळोवंक, तेगांची खातीची पिडा गूण जावंक, दोगांची एलर्जी गूण जावंक, 6 जाणांनी हामाल पिवण्यातावन सुटका जोडूंक, 6 जाणांच्या घरांत शांत समाधान रास करूंक, एकल्याच्या घराच्या कामाक लोन फावो जावंक, एकल्याचें घराचें काम पोंता पावूंक, दोगां जाणांक घर बांदूंक फावो जावंक, एकल्याचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, दोगांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावंक, दोगांच्या जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 4 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, एकल्याचें भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक, एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक, एकल्याचो काम केल्लो सांबाळ मेळोवंक, दोगांनी परिक्षेंत पास जावंक, एकल्याक बरी विजा मेळोवंक, दोगांचें काम परमनंट जावंक, 12 जाणांक बरें काम मेळोवंक, तेगांचें रीण फारीक जावंक, दोगांचें बिझनेस बऱ्या तरान जावंक, 7 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, एकल्यान दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, 4 जाणांच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर 2 तुटलेलीं काळजां एक जावंक, दोगांक वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक, ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमचे लागीं मागूंक सांगिल्ल्या विचारिल्ल्या सर्व तेसावां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. उबे रावया, सांगाता आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां घोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरोले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमी पापियांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमेन. सांजुजे वास बापाची लोदीन. सम्या खाकूळ थांबची कर, सम्या खाकूळ थांबची कर, क्रिस्ता खाकूळ थांबची क्रिस्ता कर, खाकूळ थांबची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा खाकूळ थांबची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, खाकूळ थांबची कर, देवा पवित्र आत्म्या, खाकूळ थांबची कर, संतसिमा त्रिंदादी एकस देवा, खाकूळ थांबची कर, गोंयच्या बनविलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणांत वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दोबळेकायाची जिणी जिवंसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंका दगदवणे संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजुजे वास बापा, मरिये मायचो सेवक जावन आपणाक मरिये मायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाऱ्यांच्या रूपात श्रीलंका वचून
नास जावन वेसो कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर कोंताचें भक्तीपण हादारून मरियमाय समोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर बावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोबळ्या काल हिणांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवाससी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमकां सत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले भोगोस आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले दयानायक आमकां येसुमिया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची कर नव्यानाचे मागणे ये सांजुजे वास तूं आमचो शांती जावन आसाय आनी सगळीं हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेळपाक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे हांव प्रेरण घेता आनी आमकांय तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पडटालें तुज्या जिणेन देवाचो परिमित मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक सोडीत जालोय अंतरान पडून आपल्या जिणेची वाट भोगलेल्या सृश्टींत तूं दावलोय तांकां जिविताचें उतार प्रगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सशीन हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरस्कार जाली म्हणना कस म्हणले तुवें लेखले नाय असो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केल्यात घाल देवाचे उतार प्रगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या विशयान चिंतून आमकां शिकय सांजुजे वास दुबळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेत आसलेल्यांचो विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो परवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगान सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणे मरिपास शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतलें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळसो केलोय आसरकारां देवा लागीं तूं आसाय तें हांव तुजी मोगाळ दीस आमचे तुज्या भुरग्यांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां बसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणे आमी आमचे खातीर मागया आमच्या लागीं मागूंक सांगलां तांचो उगडास काडया नवें वर्स कोणाक आमी मागता ह्या वर्सांतले सर्व बरेंपण भलायकी संतोश समाधान समृद्धी सांजुजे वास बाप देवा लागीं मागून आमकां दिव म्हूण मागया आज तावन भुरग्यांक इस्काल सुरू जाता एक बरी खबर ह्या सर्व भुरग्यांक सर्व शिक्षकांक सोमी राखून दी म्हूण मागया सांजुजे वास देवाच्या मोगान रेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर्व पासातावन आमकां राखून व्हर बावडटा काडवेच्या संतेक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमाच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी तशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाक जिवचें भाग आमकां मेळशें कर आमेन सुम्याच्या नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गाने संसार पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थना सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखींक पिडेंक कश्टांक अडचणेन सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणये आनी मोरणान
जायती अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान वोट हाडली. ताचे विनवणी आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडी कलेत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनवरांतले आमकां निवार. ह्या घडी आमी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रार्थुया आज सांग जोजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताका ताची महिमा आनी संतोष एका देवातान येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. जुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळोवंक. आमेन. सांजे वा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटा आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासायल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक ससनांक संतोष बगूंक पावूं. आमेन. त्या सोडोनदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्रात्मा आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे आसो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Susevas Papa Hogla Pani Mantuka Gurba Mogundi Baba Vigna Sandinaka Sarki Chavote Solung Shigar Patak Sandu Adar Labai Sulung Gurba Tiang Kahurba Maya Mogan Selung Chak Magundi Kripa Sansu Sevas Papa Hogla Pani Mantuka Gurba Magundi Baba Vigna Sandinaka Mahal Putay Sobe Ang pag-iashibadi Bamka बघेवन कुसाचे करवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सांसु सेवास बापा आमकां बसोत विनंती कर.